गोंयांत तिसरो जिल्लो स्थापन करपाचो निर्णय काल सर्वपक्षीय आमदारांच्या बसकेत घेतलो। तिसऱ्या जिल्ह्यात धारबांदोड्या, सांग्या, केप्यां आनी काणकोण हे 4 तालुके आसतले। तिसऱ्या जिल्ह्याचे मुखेल कार्यालय केप्यां आसतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली। 24 वरांत तिसरे फावटी नाव बदलले। चंद्रपूर उपरांत अट्टल आनी आता तिसऱ्या जिल्ह्याचे नाव कुशावती दवरपाचो निर्णय मुख्यमंत्र्यान जाहीर केलो। ह्या जिल्ह्या खातीर वेगळी जिल्लो पंचायत स्थापन जातली। तो मेरेन दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकारी काम पळयतले। हाचे आदी गोंयांत उत्तर आनी दक्षिण अशे 2 जिल्हे आशिल्ले। आता तिसरो कुशावती जिल्लो तयार करून गोंयांत 3 जिल्हे जाल्यात। उत्तर, दक्षिण आनी कुशावती जिल्लो। केपेंतल्यान व्हांवपी कुशावती न्हंये वयल्यान कुशावती हे नाव दिला। तिसऱ्या जिल्ह्यात धारबांदोड्या, सांग्या, केप्यां आनी काणकोण ह्या तालुकांचो आस्पाव आसतलो। तशेंच धारबांदोड्या तालुक्यांतल्या आगलोट, बांडोळी, कामरकोंडा, करंजोळ, कोळ्ळी, कुळ्या, कामोर्णे, धारबांदोड्या, मोयसाल, मोल्या, पिळये, साकोड्डे, सांगोड, शिगांव, सोनावळी, सुर्ला ह्या गावांचो आस्पाव आसतलो। सांग्या तालुक्यांतल्या आंतोरे, भाटी, भोमा, काले, कोळम, कोपराय, करंगिणी, कश्टी, कोटाल्ली, कुंब्री, कुर्डे, डोंगर, डोंगुल्ली, दुदाळ, कुरपे, म्हावळिंगे, मुगुळी, नायकिणी, नेतुल्ली, नुंदे, ओडशेल, पाटये, पोवटी, पोवटे, रिवण, रुमरे, साळावली, सांग्या, सांतान, सावड्ड्या, शिंगणे, तोडू, उगे, वेल्ले, विंचुर्डे, विलियन, शेळपे हे गाव आसतले। केपेंच्या आमोणा, अवेडे, असोल्डे, अण्णे, आंबावली, बाळी, बेंदुर्डे, बार्शे, सायफी, कोटंबी, काकोड्या, कावरे, कुर्डे, काल्ला, काजूर, कुडचड्या, कुसमणे, देव, फातर्पा, गोकुळडे, होडार, मोरपिल्ला, मोळकपण, मळकर्णे, मायना, वंगल, नाकेरी, नागवे, पाडी, पिल्ला, किट्टल, केडे, केपें, किसकोंडा, शिरवय, सुळकर्णे, तिळय, उंदरना, शेल्डे, शेळवण, शीक शेळवण, झानोडे हांचो आस्पाव आसा। काणकोण तालुक्यांतल्या आगोंद, अंजदीव, काणकोण, चावडी, खोला, खोतीगांव, गांवडोंगरी, लोलये, नगरशे, पाळोळे, पैंगीण ह्या गावांचो आस्पाव आसा।